Matthew chapter 22. तिरुवोबांचे विशान सवाल तवळ पारिसियो पाटी गेले आणि जेजूक ताच्या सूत्रांनी संपडावन ताणी एक मतलाब केलो. अशे आपल्याशी सांगताणे हेरोदीच्या पक्षावादी सांगता जेजू सरशी दडले. ते येऊन म्हणाले, मेस्त्री तू सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तू कोणी मनशाची परवा करिनाय, कित्याक मनशाची तोंडा पुरते उलोवन नेणाय. तर तुका कशें दिसता सांग आमकां. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सोमाकी विरोध. जेजूक तांचो गात जाणा आसोन म्हणालो, कपट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात. हिरव्याचे एक नाणे म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचे हे रुपणे आनी कोणाची लिपी विचारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीशी म्हणून जाप दिली तांणी. जेजून तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचे देवाक दिया. ही जाप आयकून ते विचमीत जावले आनी ताका ते सोडून चल्ले. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Psalm chapter 10 verse 17. सरस्परा तुपल्या धाकट्याचे मागणे तू आयकताय. तांच्या काळजाक तू बोल दिताय. तांकां तू कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सरस्परा तूच मुझे दायज, तूच मुझे पात, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकाट्याच्या सवळेत म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सरस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी स्थिर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सरस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तूं आसा देखून हांव केदींच हालचो ना.